जाला कितें काल भरपूर पावस पडलेल्यान जे हांगा कानेल आसले ते पोनाक गेला. एक्चुअली ते कानेल आमी सांगलेलें रिपेर करा, रिपेराची गरज आसा म्हणून, पूण ते रिपेर जावना. सो आनी हो मेन रोड आतां बेगीच्या बेगीन सारको करचो अशें हांव मागतां. कित्याक हो मेन रोड ह्याच रोडांसून चडशी वाहतूक जाता आनी तो जो भितरलो रोड आसा तो बारीक रोड. गांजा फोंडा कनेक्ट जाता. गांजा पणजे बी होच रोड आनी रोड ना आमकां वयतलो जाल्यार होच रोड मेन. आतां केन्नाच्यान बंद सकाळी 7ंकसून बंद आसा. आमकां कळ्ळें 7ंक की हें केला म्हणून रोड पोनाक गेला. तो पुलिसांक आपयले आमच्या स्थानीक लोकांनी आनी हो रोड बंद केला. सो आतां इंजिनियर बीन कोणी येवन गेले? इंजिनियर बी येवन गेल्यार कितें आतां पायपां घालून टेम्पररी हें करून दिता म्हणून सांगना तेंकां. ओके, तो पर्यंत म्हाका दिसता ट्रॅफिक बंद केल्या. तो पर्यंत ट्रॅफिक बंद. प्लीज, थँक्यू. रस्त्याक केन्ना खपलो? हांव पंच ह्या वार्डाचें, वार्ड नंबर 11. आनी हें म्हाका पडटा अचानक सकाळी फुडें दोनूय सायडीन हें जालें, डॅमेज जाली. दोनूय सायडीन गेली तरी बरी कदंबा येताली. कदंबा अशी बँड जाली म्हणून आमचो शेजारी तेणे पळयलें आनी हांगा येवन पळय जाल्यार सगळे पोनाक गेल्ले आसा. आनी गेली कित्येक वर्सां म्हणजे 80 वर्सां मायज आसतली हेका पुलाक. पूल म्हणजे पूल आसलो हांगासर आर्क आसलें. हय हय. पण तेंचेर बिश्टाचो फिलिंग करून डांबर घातलो काय म्हणून? हय, तेंच्यांनी आतां ते व्हड मिक्स केल्लो न्हू हें करून. पूण तेंच्यांनी पोनाक पळोवंक ना तें कितें जालां तें. लोखंड बी तशें काय ना ना, लोखंड काय ना, चिऱ्यांनी काडलेलो आसा तो. आतां ट्रॅफिक टोटल बंद आहा. हय, डायवर्ट केला खंयच्यान? आनी ती सायडीनसून आतां गांवांतल्यान. हय, गांवांतल्यान व्हडली गाडी व्हरपाक मेळना. ना ना ना. केन्ना पर्यंत रिपेर करपाक म्हणून सांगला तुमकां? आतां पळय आतां कितें तेंच्यांनी पळोवन गेल्या न्हू. चडांत चड बेगीन तेंच्यांनी करपाक जाय हें. नाल्यार म्हणजे हो मेन रोड न्हू हो हांगासून वाळपय उजगांव टू वाळपय. म्हणल्यार व्हडली गाडी येयल्यान गांवांतल्यान वचपाक मेळपाना. ना 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 ना, ती सायडीन रोड मातसो बारीक आसा. पर्यंत हो रोड सारको ना तो पर्यंत वाहतूक बंद येता. हय हय, बंद आसा. कितल्यांक घडलें? हांव रेशमा मटकर, वार्ड नंबर 11 आनी म्हाज्या वार्डाक पडटा हें. कितल्यांक घडलें? सकाळी 7:30 अशें इतले दरम्यान. आयज आमी आसा ते गांवकारवाडा हांगासर आनी तुमी पळयता हो जो मेन रोड आसा फोंडा टू वाळपय आनी हालींच हो रस्तो हॉटफिक्स केल्लो आनी हो गांवकारवाडा म्हणटा ते हांगासर हो रस्तो कचला. आतांच आमकां स्थानीक पंचान सांगलें जे हांगासर पयलीं एक साको आसलो बारीकसो आनी तें उदक थंयच्यान आरपार जातालें. पण म्हाका दिसता हे इंजिनियरांक खबर नाशिल्ल्या कारणान तेजेर तो डांबर घालून पॅक जाला आनी आयज सकाळी 7 वरांचेर जेन्ना एक बस वयताली तेन्ना तो रस्तो कचलो सकयल आनी टोटल सकयल गेल्ले आसतना इतलो डेंजर आहा कारण तो आनीक रस्तो खचपाक शकता. लागून ट्राफीक सगळी बंद केल्ली आसा आनी जी बारीक गाडयो येता हे 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर त्यो गांवच्यान सायडीच्यान डायवर्ट केल्ले आसा आनी मेन गाडयो आहा टोटल बंद केल्ले आसा. इंजिनियर येवन गेल्ले आसा. म्हाका दिसता ताबडतोब हांगासर तेंच्यांनी ह्या रस्त्याचे रिपेर करून हो रस्तो परत सुरळीत करून चालू करपाक लागून मागणी केल्ली आसा. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.